सरकार दरबारात लोकांचे प्रश्न वर्साची वर्सां तुंबून रावल्यात. उरतात हे WRD मिनिस्टरान भर दरबारात मानून घेतले. प्रशासकीय सुसेगादपणा सोडून दिवन लोकांचे प्रश्न वेगळे जाग्यार घालपाची गरजय WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान उक्तायली. पळयात सांखळेचो जनता दरबार. सोमारा सांखळेच्या रवींद्र भवनात जनता दरबार आफयल्लो. जनतेन फाट केल्ल्यान शिरोडकाराक रित्या खुर्च्या मुखार दरबार भरोवचो पडलो. मंत्री, आमदार, नगराध्यक्ष, नगरसेवक, सरपंच, पंच आनी कांय थारावीक प्रशासकीय अधिकारी मुजरत हजर रावले. पूण भोवतेकांक शेळो घाम पुसचो पडलो. आदी पळोवया दरबारांतले कांय सीन. तातूंत आयकपाक मेळटात साळांतलो पंच विशाल परब, मेणकुरेचो पंच नितीन सामंत हांच्यो मंत्र्या बरोबरच संवाद. गोवा पोल्युशन बोर्डान हाय पोल्युशन जाता म्हणून रिपोर्ट बी काडला आनी आतां त्या खातीर शेतां आमची रोवपाक प्रॉब्लेम जाता आनी शेतां रोवंक जायना चडशी. तेन्ना आमी गोवा पोल्युशन बोर्डाक रिपोर्ट काडलो. गोवा पोल्युशन बोर्डान तेजेर कसली एक्शन घेयना. हांवें कलेक्टराक उलयलें केलें. कलेक्टर मॅडमी म्हाका मेळ म्हणून सांगली, पूण कलेक्टर मॅडमी 2 खेपो येतकूच तिका टायम लागून ती हें सांगला. हांवें लेटर केलें कलेक्टराक की हांवून जेवता शेतां आमी रोयना म्हणून. तेजेर उत्तर काय ना आमकां. एक्सटेंड केल्या म्हणून आमचे इलेक्ट्रिसिटी पोल ते रस्त्यार येयलेले आहा. आमी पंचायतीचे दोनूय डिपार्टमेंटाक लेटर केलेली आहा. इलेक्ट्रिसिटी प्लस रोड्स कितें म्हणटा तांकां त्यांनी करपाक जाय. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक रोड्सान करपाक जाय. सो आमचो जस्ट पासिंग द बॉल म्हणटा सप्लाय त्यांचा प्रश्न कन्सर्न असिस्टंट इंजिनियर आसा तेजे तांकां त्यांच्या हितून ना. पण एज फार एज शिफ्टिंग इज कन्सर्न आमचे कडेन जसो विशय आयलो जाल्यार आमी ते टायमली करतात एस्टिमेट करून. सर्व प्रश्न हे वर्सा न्हू 5-6 वर्सां प्रॉब्लम आहा. सेम प्रॉब्लम. आमी मिटींग घेता, एमएलए मिटींग घेता तेन्ना खंय तरी स्टार्ट जाता. कळ्ळें तेच म्हणटा. सो म्हाज्या हिसपान फार्मर जर आतां नवीन पावसाक जे आपले शेत रोयता म्हणजे शेत करता, न्यू प्रॅक्टिसींग करता, खंय तरी उदक ऑक्टोबर मेळपाक जाय. ऑक्टोबर नोव्हेंबर मेळपाक जाय. ऑक्टोबर पावस सोंपता सर. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी 4 महिने वयता. 5 महिने उदक येता. म्हाका दिसता सर 3rd टायम जालें की साळांतल्या गांवांक ना एका शेतकाराक हेजो कांयच फायदो जावंक ना. तेणी की आमी हांव स्पेशली मेळ्ळो बदामी सराक, केपी सराक खबर आहा. तेणी सांगपाचें की बाबा अमूक फार्मरांक हेजो फायदो जालो आहा आनी हांवें क्वेश्चन सर एक कमीत कमी 5-6 वर्सां केलो आहा हो सेम क्वेश्चन. पण म्हाका अजून तरी ते सॅटिस्फाय आन्सर मेळोंक ना. ते साळा शेतकरी आनी ते ना तातले जे आमकां प्रॉमीस केल्ले ते ना मेळना. ते डायरेक्ट उदक पायपलायन डायरेक्ट आमच्यान चल्लेले आहा. ओके. तुका एक प्रॉब्लेम आसा तो आतां शेतकऱ्याक आनी बागायतदारांक उदक जाय ते आनी प्लस आमचे पिवपाचें उदक जे आमकां जाय. आमकां म्हाका असं दिसता की उदक जर आमच्या साळांतल्यान वयता तर सर एक आमकां एक म्हणजे एक रिक्वेस्ट की आमकां एक प्रिफरन्स जाय. तर आमचे अशें एक 7 वॉर्ड आमी स्टार्ट जाल्यार एक दोळामार एक खोलपेवाडी म्हणून एक आमचो वॉर्ड आहा. एक तुमकां सद्या करता पिवपाचें उदक खंयची प्लांटा वयल्यान मेळटा? आमकां सर अस्नोडा प्लांटा वयल्यान मेळटा. आनी उदक बरोबर ना जितलें आमकां ते सपरात आमच्या एक खोलपेवाडी आहा, एक पुनर्वसन आहा, एक कुंबळेम आहा आनी एक वरचा वाडा. हांकां सर अशें आतां परिस्थिती आतां परत चवथ येवपाची आहा. हांकां उदक रातचें येता. रातचें अशें की लोक सगळे रावतले रातचे 3 येतले 2 येतले आनी उदक सर आमच्या गांवांतल्यान वयता. सर आमची एक सोय करपाची पयली. ते बंदार आसलो बंदार आसा आनी 2 हेचे हांवें घेतला सर. पंचायतीन ऑलरेडी तयार आसा ते हाडून दिता सर तांकां. कित्याक सर जाणा सर हे 11 बांदपाची खरी गरज आसा. कित्याक गांवांनी जे पाणयाचो प्रॉब्लेम आसा हो सॉल्व जातलो. आनी आज जर तुमी हे केलें ना सर जाल्यार कितें जाता गांवांत भायलो दिल्लीचो मनीस येवन जागो घेता आनी ज्यो आमच्यो पारंपारीक शेताच्यो वाटो आसा बांदावच्यो तो तार मारता आनी बंद करता. बांद फुटल्या उपरांत घसघशीत उदक व्हांवचे तशें पंच वांगड्यांनी समस्यांचे बांद फोडले. बरोच तेंप उदक तुंबून उरला. कांय कडेन सुकें पडलां हें मंत्र्याच्याय लक्षात येयलें. मंत्री मुखार उलोवपाक मेळ्ळा म्हणटकच भोवतेकांनी तोंड सूक घेतलें आनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची न्हीद खळ्ळी. WRD मिनिस्टरान अपॉइंटमेंट दिवन एक प्रश्न जाग्यार घालपाचो यत्न केलो. पळयात. मामलेदार व्हिडिओ किंवा रेव्हेन्यू ऑफिसर जे आसा तांणी नोट करपाक जाय. शेवटी लोक तुमचे कडेन येतात. कित्याक लोक येतात ते आपल्या रिलेशन आशिल्लें. आनी ऑफकोर्स काही लोकांचे मागीर ते क्रॉनिक जाता, स्वभावच क्रॉनिक जाता. म्हणून ताका मुद्दम विचार धाडले जाय की हाजे मुखार जनता दरबारांत ही कंप्लेन येवपाक जाय. म्हज्या अपेक्षेच्या जनता दरबार येत तेन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे आसा पळय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हांगसर कितल्या लोकांक सबसिडी दिली. ती मागीर मिल्क तुगेले पेडीची सबसिडी आसली, काजू संबंधीची सबसिडी आसली किंवा इतर सबसिडी जी आसा म्हणजे सबसिडी आसली. लक्षात घ्या आमी आमच्या लेवलाचेर हे विशय विस्तारपाक जाय.
उडत आयल बद्दल बदामी कडेन उलोवप जालें. बदामी कडेन आमचो डब्ल्यूआर डिपार्टमेंटाचो एक विशय आसा, कितले वर्सांच विशय आसा, तो म्हणजे रिहॅबिलिटेशन. म्हजी विनंती आसा मार्च 23 डिसेंबर विशय मोकळो जावपाक. साळ बिचोली कंटिन्यू उदक आसा, पूण केन्ना केन्ना कितें आसा की न्हंयचें उदक कमी येता तेन्ना तांकां थोडे काळ तांकां शॉर्टेज आसा. येवली होती सर बुधवार दीस तुझं नाम काय? विशाल परब सर. विशाल परब. बुधवार दीस 12 स्मार्ट पणजी उपसा म्हज्या मंत्रालयात येता आसतना सगळे शेतकऱ्यांची नांवां तुका जी सादारण खबर आसा ते शेतकऱ्यांचे एक लिस्ट कर. पंचायत मेंबर न्ही तूं? हय सर. हय, म्हणजे ते शेतकऱ्यांची नांवांचे लिस्ट आसता ते घेवन यो. बुधवार दीस दनपारां 12 सुमार आयल्यार जाता. Later you come with a plan from where we are supplying the udak. Yes. खंयच्यान दितात ते आनी खंयच्यान तांकां सामकें रेग्युलर उदक दिवपाक. ओके. गोवा 365 खातीर महेश कवळेकर, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू.